भाग्यवंत जुआंवाचे पयले चिटी बेले वाचप. प्रितीच्यान कितें आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. तो आमचे सोबें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मांडून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फोटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे खुणे वरवीं वळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सैमांत आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हळ्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर तुमी जैत वेला. कारण जो तुमचे सोबें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बळिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले, देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचे आयकता. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचे आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फोटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. जबाब राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभार्यानो, चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें भेन धरात आनी थरथरून ताच्या पांयां पडात. जबाब राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गार: जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करतालो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंवाक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफारनावांत ताणें
ठिकाण केलें. इसायास प्रवाद्यान आदीन सांगलोलें ते हे पोरी पाळोवन येवंक जाय आसलें. जाबुलूनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव, दर्या देगेन बेत्या मार्गार, जोर्दाना पेलेतोडी, राष्ट्रांची गालिलिया, काळोखांत आसलोल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतोल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस थावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बोद्दात, कित्याक स्वर्गींचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्ख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस वायटाकारांक, सोबार जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोरलूक जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सोरशीं हाडटाली आनी तो तांकां बरीं करतालो. गालिलिया, देकापोलीस, जेरुसलेम, जुदेया आनी जोर्दाना पेलेतोडी थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.